मोगाच्या बाबणीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की क्रिस्तान आमकां सोडयला तर आमी दुसऱ्यांची सेवा करुया. पयले सुवातेर आमकां भाग्योन पेद्रू आपले पयले चिटीन उगडास कोत्ता की क्रिस्तान आमकां कशे भाशेन सोडयला. ताणें आपले आख्खे जिवीत त्याग करून कुसार मरून पुनर्जीवन जावन ताणें आमकां जिवीत दिलोलें आसा. ताणें आमकां सोडयलां. न्हय रुपे भांगर घेवन ताणें आमकां सोडयलां, पूण आपले रोगतान ताणें आमकां सोडयलां. आनी हे आमकां सोडयलें म्हटल्यार आमी आतां हेरांची सोडवण करूंकूय वावरूंक जाय आनी तीय जाल्यार मोगान आमी करूंक जाय अशें आमकां शुभ वर्तमानान उगडास कोत्ता. कित्याक आमी जाणा जेजूचे सीस अशें चिंता कोण व्हड जातलो आतां जेजू सर्गीचे राजान. आनी ताचे लागून हांगासर जाकोब आनी जुआंव जेजूशी वेता आनी आपणाक एक सुवात कसो ते मागतात. पूण सिसांकूय राग आयलो, ते तिडले. पूण मागीर जेजू तांकां समजोणी दिता, जे परी हांवें दुसऱ्यांची सेवा केल्या वा हांव दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयला तशें तुमकांय हांव आमंत्रण दितां दुसऱ्यांची सेवा करूंक. एक उदाहरण म्हटल्यार सेंट मदर तेरेसा. ती सेवा कोत्ताली दुसऱ्यांची. तर तिका एकदां एकल्या मनशान विचारलें, तूं अशें कित्याक कोत्ताय? दुबळ्यांची कोणूच पळय ना पळय ते मनशांची इतले घाये आसात तांकां, तूं तांकां हात लायता आनी तांकां तांची सेवा कोत्ता. सो ती म्हणूंक लागली, हांव पळयता जेजू तांचे भितर आसा पळय ताका, आनी जेजू जेन्ना भुकेल्लो आसा जेजूक हांव जेवण दिता. जेजू जेन्ना तानेलो आसा जेजूक हांव पिवंक दिता. जेजू जेन्ना दुयेंत आसा जेजूक हांव पेकोणी दिवंक हॉस्पिटलान वता. तर अशे भाशेन म्हजी सेवा. नाजाल्यार हांव असली सेवा एका वराक पासून करपाक तयार ना. हांवें ते मनशा भितर जेजूक पळयलां आनी ताच्या लागून ही सेवा कोत्ता. आनी हेच कितें आमकां जेजू उगडास कोत्ता, जेन्ना आमकां सोडवण दिलोली आसा आमी दुसऱ्यांक सोडवण दिवंक वावरूंक. तर हीच कृपा आमकां आमी सांत मागुया.